गोंय सरकारान ई कॉमर्सात एफडीआयक पुराय तेंको दिला. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बाकीच्या कांय राज्यां बरोबर गोंयानूय ई कॉमर्सात एफडीआयक तेंको दिला. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देगीक मंत्रालयान बुधवारा आपयल्ल्या बसकेक गोंयचो उद्देग मंत्री महादेव नायक गेल्लो. ई कॉमर्सात एफडीआय आयल्यार रिटेल दुकानदारांची सरकारान कितें विचार केला तें मात स्पश्ट ना. पळयात रिपोर्ट. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देगीक मंत्रालयान फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटाचेर सगळ्या राज्यांच्या उद्देग आनी वाणिज्य मंत्र्यांची बसका आपयल्ली. गोंयच्यान उद्देग मंत्री महादेव नायक बसकेक गेल्लो. ई कॉमर्स उद्देगान एफडीआय हाडपाचेर निर्णय घेवंक ही बसका आपयल्ली. गोंय धरून 5 राज्यांचो ई कॉमर्सान एफडीआयक तेंको आसा. गोंय, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आनी हरियाणाचो एफडीआयक तेंको आसा. कांय राज्यांनी मल्टी ब्रँड रिटेलान लेगीत एफडीआयक तेंको दिला. रिटेलरांक सांबाळून एफडीआय येवंक दिवची म्हूण राज्य मागतात. मात ई कॉमर्स क्षेत्रांत एफडीआय हाडल्यार रिटेलरांचो धंदो सोंपपाक पावतलो म्हूण रिटेल उद्देग भिला. एफडीआय हाडटना सरकारान रिटेलरांचो कितें विचार केला तें अजून तरी कांयच स्पश्ट केल्लें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. अर्धवट आशिल्ल्या मडगांवचे जिल्लो हॉस्पिटलाचें काम सुरू करतले. फुडल्या आठवड्यात खंय टेंडर काडटले म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलयला. कितलींशींच वर्सां जालीं हॉस्पिटल अर्धवट पडलां. पालिकाक आनीक अधिकार मेळचे म्हूण खंय यत्न चल्ला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत तो उलयलो. फुलसाभा टांकयां खाजगी जमनीवेली लोकांची अनाधिकृत घरां कायदेशीर करपाचें उतर फ्रांसिसान थंय गेल्ले कडेन दिलें. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टेंडरिंग जाल्लें. There were 8 bids and 5 have been technically qualified. The financial bids will be opened by next week. Then the work order will be. I am yet to get that delimitation. It is done by the Election Commission. For your information, delimitation is exercise carried out by the Election Commission to the Mamlatars. There has to be rationalization of number of people in population figures. The fact is, they are all scheduled tribe people. They are mostly Munkas. Now, over a period of time, they have extended their houses. It is bound to happen as families grow in numbers. You say one father has 4 sons, they become 4 families. One person they say that is complaining against their illegal construction. That way, somebody or the other has extended the house. And my government policy is to regularize all illegal construction in private property. It's a policy speech of the Chief Minister, Mr. Parrikar, 2 years back. So they fit in my policy, I feel. So that's what I advise my Deputy Collector, that they fit in the policy and they are scheduled tribe people. There are 2 things. So considering all these facts, nobody should harass them that way. सोरो पिवन गाडी चलोवंक मेळची न्हय म्हणून शिरोडेच्या रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी मोटारीक इंटरलॉक सिस्टमीचो प्रोजेक्ट केला. टायट आशिल्ल्या ड्रायव्हरांक हो सेन्सर गाडी स्टार्टूच करपाक दिना. गाडी चलयतना सोरो पिल्यार अलार्म वाजता. कांय भुरग्यांनी पॅसेंजर सेफ्टी खातीर बस ऑटोमेशन ॲप केला. ते शिवाय मिटर रिडर घरा येनासतना मिटर रिडिंग खात्याक मेळूं येता असलोय प्रोजेक्ट आसा. टायट ड्रायव्हरां खातीर कार इंटरलॉक सिस्टमीचो प्रोजेक्ट पळयात कितें तो. If you are drunk, you are not allowed to drive. The system is called as interlock ignition device with face recognition using English processing. Now this system checks if you are drunk before you start the car, and if you are drunk, it doesn't allow you to start the car. Also, it does not allow you to drink while you are driving. So that makes the system foolproof along when it has a face recognition camera to it. Suppose I give a breath sample consisting of alcohol. So it gives out a signal which does not allow us to start the engine. Now it says you have been drinking too much, which means it has sensed alcohol. You have to wait for a while until the sensor comes to rest. So no matter how much we start the engine, no matter how much we crank the engine, the car will not start if we have given a breath sample consisting of alcohol. Now suppose if we have given a normal breath sample. Now you may start your engine. It allows us. रायेश्वरच्या उदेत्या इंजिनियर भुरग्यांनी बस पॅसेंजराचे सुरक्षे खातीर खासा ॲप केला. It shows the route the bus will take. There will be pop-ups for the source and destination. Also, it shows the exact location of the bus at that particular instance. The app is updated every 10 seconds, so we get the information in real time.
मिटर रिडर घरा येनासतना गिरायकांक बिलां दिवपाची सिस्टमूय भुरग्यांनी केल्या. इलेक्ट्रिसिटी मिटराक ती बसोवपाची. लायटीच्या डिपार्टमेंटाक चक्क कचेरेंत मिटर रिडींग कळपाक शकता. At the end of this month, if you want to take reading, they'll click on the take reading button in the electricity department. Person need not have to come note down the reading. They'll just sit in the department and do the take the reading. Now, when they click on take reading button, a message is sent from the electricity department to customer side, and units which are consumed over in consumer side, they will be sent back to electricity department through SMS. Now, when they store in this electricity database, an automatic message is sent to the customer's mobile number. Say particular month you have so and so bill. भुरग्यांनी लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टमीचोय प्रोजेक्ट केला. So all the details about the students and all the books which are present in the library will be stored into the system. So you just have to scan the sticker and it retrieves all the data information. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुडचड्यार बाजारांतल्या बिल्डिंगांतले गटार गांवांनी पावता. लागसरच्या वस्तवाडा आनी देवतेवाड्यार गटार तुंबता. रोग आनी धाम पातळत म्हणून थंयचो लोक भिला. पालिकेन ड्रेनेज सिस्टम नासतना बिल्डिंगेक ऑक्युपन्सी कशी दिली काय म्हणून लोकांचो प्रस्न. लोकांनी पालिका भलायकी अधिकारी आनी आमदाराक सांगून जालें, कोणूच लक्ष घालिनात. रस्तो हाडपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत पालिकेचो इंजिनियर, हेल्थ ऑफिसर आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान येवन इन्स्पेक्शन केलें. लास्ट इयर आमी म्युन्सिपालिटीक लेटर केलें, हेल्थाक लेटर केलें, मामलेदारा इन्वॉल्व केलें, लोकल आमदाराक इन्वॉल्व केलें, बट कांय एक्शन ना. ह्या वर्सा आमी परत तांकां रिमायंडर लेटर धाडले आनी स्ट्रॉंगली आमी तांकां बरयलें 8 दीस ऑर सर्टन पिरियड ऑफ टायम तुमी कांयच जर हेजेर एक्शन घेना देन वी वील डू अ रास्ता रोको. आनी बिकॉज ऑफ दॅट हें आतां कितें एक्शन तुमकां जें दिसता न्ही, बिकॉज ऑफ दॅट हें चल्लां आतां. लेटर केल्या तितली आमचे कडेन प्रूफ आहा, कोण एक्शन घेना. हो सगळें हें उदक आहा तें सगळें बाजारकारांलें. बाजारकारां उदक तें निवळ रावपा आनी आमी गाण खावपा ही कुडचडकारांनी हांगा 800 घरां आहा, 800 सुमार. रोग येत न्हू, असलो आनी तसलो रोग येवपाना आमकां. पावरफूल रोग येतलो, कोण आयकलना तसलो. डिमांड येतलो हें उदक उरता हांगा, उदक उरता हें फक्त निवळ करून देना. आमकां कितें जाय आनी आख्खी म्युन्सिपालिटीन एनओसी कशी दिली येती बिल्डींग बांदपा. येती बिल्डींग व्हडल्यो व्हडल्यो बांदल्या पळय आतां. ड्रेनेज नासतना म्युन्सिपालिटीन एनओसी कशी दिली. म्युन्सिपालिटी कडेन कितें आहा जाप दिवपाक कितें आहा आमकां. आमी लोक वोगी रावपाना आतां. आतां सगळे लोक चावले. आमी हांगा रस्तो पळय असो रस्तो आख्खो फोडून पसून उडोवपा आहा. Officer is there. I have told him to inspect all the buildings as well as the restaurants here, whether to check whether they got any sanitary provisions are there or not. So that work will be also done simultaneously. And I am following up the matter and because I have received a complaint from the locals here. सावयवेऱ्या रेंव बेकायदेशीर काडपी सुवातींचेर धाड घालून खण खात्यान 5 व्हडी आनी रेंवेचो ट्रक जप्त केला. खण खातें, दर्यादेग पुलीस आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान एकठांय धाड घाली. ब्रेस्तारा आमोण्या पुला कडेन रेंव काडटना नित्या भशेन कोणूच दिसलें ना. प्रुडंटान आमोण्या पुलापोना रेंव काडपाचो प्रकार ब्रेस्तारा एक्सपोज केल्लो. त्या दिसा 40 व्हडी आशिल्ली. ब्रेस्तारा धाडीत 5च मेळ्ळी. घेवया एक विराम.